येवकार, हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. मोरपिल्लाच्या बहिष्कृत शाळेची आयज जाली वर्क ऑर्डर. भुरग्यांनी घातिल्लो बहिष्कार, आमदारांनी केली पळोवणी. शिवराज्य अभिषेकाचे 350वे वर्स गोंयांतूय मनयले विविध कार्यावळी सयत. भारतांतल्या मुघल साम्राज्याक आव्हान दिवपी पयलो सेक्युलर राजा छत्रपती शिवरायाचो 6 जून 1674 रायगडार जाल्लो राज्य अभिषेक. अरबी दर्यांत निर्माण जाला कमी दाबाचो पटो. फुडल्या 24 वरांत जावं येता चक्रीवादळांत रुपांतर. गोंया सयत कोकण दर्यादेग वाठारांतूय घालून घेतलो पावस. आणि आता कोंकणी खबरो विस्तारान. गती शक्ती येवजणे खाला विकासात गती मेळटली. बांदकाम उद्देगाच्या आदारान दिवचलच्या लाटंबारसे वाठाराचो विकास जातलो. मंत्री माविन गुदिनोन उतर दिला. दिवचल वाठारांतले भोवतेक उद्देग सध्या बंद आसात. ह्या विशीं पत्रकारांनी जाप विचारली. सरकार हो प्रश्न जाग्यार घालतले. थळाव्यांक रोजगार मेळटलो, माविनान जाप दिली. पळयात. We should encourage because any type of industry that sure shot will be a success. कित्याक एकट्याचो सक्सेस पळोवन दुसरोय त्या इंडस्ट्रियल एस्टेटान येता. देखून हांव समजता हे भाशेन विकास जो सबंद गोंयान आमी पळयता. 9 वर्सां मोदी गव्हर्मेंटाच्या आमी हे दिसांनी घरांनी भोंवता बुकलेट दिवपाक. हो कितें विकास, होय तोच विकास कोणाच्या अंडर जाता. तो आमचो व्हडलो म्हणजे महान नेतो कसो वयर बसलेलो आसा. तेजे खालारूच सगळ्या स्टेटींनी डेव्हलपमेंट चालू आसा. गोंयान जे डबल इंजीन म्हणटा, डबल इंजीन आमी एकूच कारणां म्हणटा की आमकां मदत मेळटा जाय ती अंडर गती शक्ती. तेजे अंडर जे आमचे कडेन पयशे ना सरकारा कडेन, इन्फ्रास्ट्रक्चराचे बांदकाम असले करपाक सेंट्रल गव्हर्मेंट आमकां फंड्स दिता. आनी म्हाका दिसता हिंगाय आमी कितें तरी घातलेलें आसा अंडर गती शक्ती ऑल्सो वी हॅव येस अंडर गती शक्ती वी हॅव प्रपोज्ड हियर. सो लाताम पर्शे वील अटेंड टॉप अटेंशन. आनी म्हाका दिसता ह्यो सबंद त्यो विलेज्यो ज्यो आसा आज तरी तुमी तितलो विकास पळयना, खूब विकास तुमी पळयतले. आनी आमचो बाब दोतोर शेट्टीच्या अंडर तुमकां विकास हो पळोवपाक मेळटलो. सीक इंडस्ट्री तुमी जे म्हणटा जायते बिचोलेच न्हय, सगळे इंडस्ट्रियल एस्टेटान थोड्यो इंडस्ट्री चलना. कित्याक आमचे मार्केट स्मॉल धाकटे आसा. लॉजिस्टिकल प्रॉब्लेम आमकां एक कडेन जाता. पूण तांकां मदत करपा खातीर आमी वेगळे वेगळे स्टेप्स घेयत आसा. बिचोले आवश्यक आमी घेतले आनी सगळे इंडस्ट्रियल एस्टेटान 6 युनिटां ते रिवायव करपाक. आतां थोड्यांनी कितें केलां, बंद केला कितले 10 वर्सां पयलीं. प्लॉटूय परते दिना. इंडस्ट्री करून जाल्यार कित्याक बेश्टे दवरता, दुसऱ्यांक करून दी. मनीस करपाचें आसा. हें आमी एक आतां डिजिटल आमी सर्वे करता. प्लॉट मार्किंग आसा, खूंय खाली आसा, कोण कांय करना ते आमी ते वी वील टेक अ कॉल ऑन दॅट आनी खूंय दुसऱ्याकूय दिवपा जाय जाल्यार आमी दितले. थंयसर न्ही 2-3 इंडस्ट्री अश्यो आसल्यो की त्यो लोकांक खूब एम्प्लॉयमेंट दिताल्यो. त्यो आतां भायर वचपाक सोदता. ताच्या बद्दल तुमी कितें म्हणटा? ना रे बाबा, ते एक जाणा जावं हांव जाणा दुसरे कडेन आनीकूय जायते फॅसिलिटीज मेळटा. पूण गोंय म्हणल्यार एक प्रेफरन्स आसा. गोवा इज अ ब्रँड. मेड इन गोवा म्हणल्यार खंयची इंडस्ट्री आनीकूय विक्री जाता. इट इज अ इंटरनॅशनल ब्रँड. मेड इन गोवाच म्हणल्यार मेड इन गोवा इंडिया म्हणल्यार एक ब्रँड. हे म्हाका व्हडल्या कंपनीनी सांगलां. दॅट्स वाय दे वॉन्ट द एड्रेस एज गोवा. सो लातम पर्शें गोवा, बिचोलीं गोवा आनी वेर्ना गोवा. इट इज ऑल गोवा ओली. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. मोरपिल्ला सरकारी हायस्कूल आनी प्राथमीक शाळेचेर भुरग्यांनी पयलेच दिसा बहिष्कार घातलो. ताची दखल घेवन काकुवेद फेडरेशनान तशेंच थळाव्या आमदारान शाळेची पळोवणी केली. बोवाळ जाल्या उपरांत सरकारान कामाची वर्क ऑर्डर काडली. पालक भुरग्यांक शाळेत धाडपाक तयार जाल्यात अशी माहिती थळावा आमदार एल्टन डिकॉस्टान दिली. पळयात पुराय बातमी. काकुवेद फेडरेशनान शाळेची पळोवणी केल्या उपरांत सोमारा पत्रकार परिशद घेतली. मुख्यमंत्री शिवराज्याभिषेकाच्या निमतान बेतूल किल्ल्यार येतलो. थंयसून मोरपिल्ला शाळा फकत 7 किलोमिटराचेर आसा. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जो आदिवासी कल्याण मंत्री आनी शिक्षण मंत्री आसा, ताका खरेंच ह्या भुरग्यांचें पडिल्लें आसा जाल्यार तो येवन हे शाळेची पळोवणी करतलो अशें गाकुवेदाचो सरचिटणीस रुपेश वेळीपान सांगलें. सरकाराक खबर आसा की फाटले 2 दीस आमचे ते पेरंट्स आनी स्टुडंट्स थंय प्रोटेस्ट करता. आनी इतले खबर आसून चीफ मिनिस्टर केप्यान येता आनी स्टेट फंक्शन तो अटेंड करपाक केप्यान येता. पूण ताका इतले पर्यंत ताका
दिसना की आपण पयलीं ह्या स्कुलान व्हिजीट करून ते कंडिशन कितें आसा हें पळोवन घेतलो. खरें म्हणल्यार सेमान पयलीं थंय वचपाक जाय आसलें, ते पळोवपाक जाय आसलें स्कुलान कितें कंडिशन आसा तें. आनी तेजे नंतर तांणी कन्सर्न ऑथॉरिटी इमिडिएट डायरेक्शन दिवन काम बेगोबेग चालू करपाक जाय आसलें. जरी ते म्हणटा वर्क ऑर्डर काडला पूण काम जो पर्यंत चालू जायना तो पर्यंत भुरग्यांक रिस्क आसा. आनी जेन्ना चीफ मिनिस्टर एक ट्रायबल मिनिस्टर आसा तेन्ना तेजी एक जबाबदारी आसली की बिफोर मान्सून हें सगळें काम जावपाक जाय आसलें. लास्ट मोमेंटार कित्याक जाता. मोरपिल्ला शाळेचो फाटलीं 6 वर्सां बरो 100% रिझल्ट येता. भुरगीं बरी शिकतात आनी शिक्षकय बरे आसात. पूण शाळेक साधन सुविधा ना जाल्यार कितें फायदो. ह्या शाळे कडेन सरकार कित्याक आडनदर करता असो प्रश्न गाकुवेदाचो उपाध्यक्ष रवींद्र वेळीपान केला. आयकात. सो ह्या परिस्थितीन ते स्टुडंट्सांक बसोवप हें म्हाका जाल्यार दिसना की सारकें आनी पेरंट्साचें डिसिजन योग्य आसा. तेन्ना आयज आमी सकाळी गेले तेन्ना पेरंट्सां कडेन डिस्कशन करता आसतना ते आमचे खंयचे लोकल MLA एग्रीन डिकोस्टा तेय पावले आनी तेणी सांगलें की गव्हर्मेंटान कालच्या दिसाक जेन्ना पेरंट्सांनी स्कूल बॉयकॉट केले आनी थंय ते बसले प्रोटेस्टा खातीर तेन्ना इमिजिएटली कालच्या डेटीन तेंच्यांनी हायस्कुलाच्यो ज्यो रिपेर्स जे किंवा रिनोवेट करपाचे जे वर्क ऑर्डर घेवपाची पेंडींग आसलेली फाटले 3 म्हयने ती तेंच्यांनी इमिजिएटली ताबडतोब कालच्या दिसा काडलेली आसा. पूण जे प्रायमरी स्कूल जे आसा पळय तेजे अजून पर्यंत कांयच जाल्ली ना. पूण अशें आसा ज्या स्कुलान तुका 100% ट्रायबल भुरगीं शिकता, ज्या स्कुलाचो 100% SSC रिजल्ट येता, लास्ट एकाडेमीक इयराचो जर रिजल्ट जर पळयत तर इतली कंडिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर वीक सुद्दां आसून त्या स्कुलान 100% रिजल्ट घेता आसतना सगळीं भुरगीं SSCची आयदर डिस्टिंक्शन ऑर आयदर फर्स्ट क्लासीन पास जाल्ली आसा. तेन्ना आयच्या दिसाक हे स्कुलाचेर ह्या स्टुडंट्सान बहिष्कार घालप ही म्हाका दिसता एक शोकांतिका. आनी हो असो गांव मोरपिल्ला ज्या गांवांत दिलीप वेळीप जो आमच्या बाळ्ळीच्या आंदोलनाक शहीद जाल्लो ह्या आमच्या युथाचो तो गांव. म्हाका दिसता की ह्या भुरग्याचे ह्या दिलीप वेळीपाचे भले कन्सिडर करून तरी गव्हर्मेंटान म्हाका दिसता की हेजेर एक प्रायोरिटी जावं एक अटेन्शन तेंच्यांनी दिवपाची गरज आसा. मजगतीं मंगळारा मुख्यमंत्री मोलपिल्लाचे शाळेत गेलो ना. पूण छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या राज्याभिषेक सुवाळ्या निमतान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत बेतूल किल्ल्यार आयलो त्या वेळार ताणें हे शाळेच्या कामाचे टेंडर काडिल्ल्याचें सांगलें. नदर चुकीन एकादरी शाळा उरल्या आसूं येता अशेंय ताणें म्हटलें. आयकात. हांव मुख्यमंत्री पुराय गोंयचो आसा, हो आमदार म्हाजो तो आमदार म्हाजो असो केन्ना आसचो ना. आनी तेकाच लागून म्हणजे घडये कदाचित खंयचे उशीर जाला आसतले. आमी जशें म्हणटा की पुराय गोंयचो म्हणजे शाळा कॉलेजी हेजो सगळो वेगवेगळ्या पद्दतीन डेव्हलपमेंट करीत आसा. तो सांगता त्या स्कुलाचे 2 फावटी पयलीं टेंडर काडलेले कोणी तरी घेतले ना म्हणून म्हाका 3रे फावटी काडचे पडले. शाळेचो टेंडर तेजे आयज काडला पण अशा पद्दतीन खंयचीच प्राथमीक शाळा खंयचेच गव्हर्मेंटचे हायस्कूल हे नजर चुकून खंयचे उरला आसतले. पण जर एखादे उरले आसत जाल्यार परत एकदा रिनोवेट करून त्या गांवांतल्या भुरग्यां खातीर ते स्कूल दिवप. स्कुला खातीर खंयसरूच फंड्स हे कमी केन्नाच करूंक. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, श्वेता गांवकर आनी ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. भारतांतल्या मुघल साम्राज्याक आव्हान दिवपी पयलो राजा शिवाजी महाराज. स्वराज्य मेळोवपाच्या आनी सुराज्य हाडपाच्या हेतान शिवरायान मोजक्या लोकांक बरोबर घेवन घोडदौड केली. 6 जून 1674 दिसा जाल्ल्या ताच्या राज्य अभिषेकान महाराष्ट्रात ताणें झंझावत निर्माण केलो. शेकड्यांनी वर्सांची गुलामगिरी भुंयपुतांचे मांडलिकत्व ना केलें. सामाजीक राजकीय अर्थीक भाशीक क्रांती करतानाच ताणें स्वातंत्र्याची मुहूर्तमेढ उबी केली. महाराष्ट्रा बरोबरच गोंयभर छत्रपती शिवाजी महाराजाचो राज्याभिषेक दीस सुवाळो मनयलो. घालुया एक नदर. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. छत्रपती शिवाजी महाराज की छत्रपती शिवाजी महाराज की. तलावाले इदं विष्णुर्विरक्रमे तेधात्यारे भरंगा समूहस्य वांसुरे हवामहे हवामहे निधीनान्त्वा निधिवर्गुं हवामहे बसो मम.
शाळेचो टेंडर त्याच्या आयज काढला, पण अशा पद्दतीत खंयचीच प्राथमिक शाळा, खंयचेच गव्हर्नमेंटचे हायस्कूल हे नजर चुकून खंयचे उरला आसतले, पण जर एखादे उरले आसत जाल्यार परत एकदा रिनोव्हेट करून त्या गावातल्या भुरग्यां खातीर ते स्कूल दिवप. स्कुला खातीर खंयसरूच फंड्स हे कमी केन्नाच करूंक ना, कारण बेजीक नेसेसिटी जे प्रायमरी स्कूल्स आसतले, सेकंडरी स्कूल्स आसतले, हाय सेकंडरी आसतले, गव्हर्नमेंटान आपल्या परीत सगळी कडेन दिवपा खातीर आमी तत्पर आसा. आप्त्यर्थं सर्व भूमन्तः भूमि जन समुदाय कल्याणार्थम् अहं गोमन्तः प्रदेशस्य मुख्यमंत्री श्री छत्रपती शिवाजी महाराजानां पूजन कर्म जाल्यार गेल्या वर्सा राज्याभिषेका दिसाच आमी हे मुर्ती शिवाजी महाराजाची स्थापन केली हांगासर आणि आयज आमचो वर्धापन दिन. तसोच आज 350वा राज्याभिषेक आमचे अध्यक्ष नानाबाब यांच्या हस्ते पूजा करून आज शिवाजी महाराजाची आरती करून हांगासर आमच्या आयज सांजी 5 सुमार कार्यक्रम आसतले. वेशभूषा स्पर्धा आसतली, तशेंच एक व्याख्यान काणकर आणि पवाड्याचो कार्यक्रम आसतलो. शिवाजी महाराजा बद्दल सांगचे म्हटल्यार ते राजा म्हणून प्रजेसाठी जगले, नेता म्हणून ते लोकहितासाठी झटले आणि एक योद्धा म्हणून ते अन्यायाविरुद्ध लढले. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. सगळ्याहून आमचो देशाचो छत्रपती शिवाजी महाराज हेणी खूबशी आपली हिस्ट्री करून दवरलेली आसा आणि सगळ्यांक खबर आहा की तेजे सांगता तितले कमी. कित्याक आयज छत्रपती शिवाजी आमच्या इंडियेकून न्हू आख्या वर्ल्डाक तेणी नांव आसा आमचें. शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून 350वा शिवराज्याभिषेक दिन या ठिकाणी साजरा करतो आहोत. 6 जून 1674 या दिवशी शिवरायांचा राज्याभिषेक रायगड गडावर झाला. त्याला आज 349 वर्ष पूर्ण झाली आणि 350वा वर्ष लागत आहेत.
आणि त्या निमित्ताने गोव्यात, महाराष्ट्रात तसं देशभर आणि देशाबाहेर सुद्धा अनेक ठिकाणी हा कार्यक्रम साजरा होतोय. ती तिथी होती ज्येष्ठ शुद्ध त्रयोदशी. त्यामुळे गेले 4-5 दिवस ते आजपर्यंत हा कार्यक्रम अनेक ठिकाणी सुरू आहे. मित्रहो, शिवाजी महाराज हे आपल्या देशामधलं एक मोठं कणखर अशा पद्धतीचे व्यक्तिमत्व, ज्यांनी 18 पगड जातींना बरोबर घेऊन, 12 बलुतेदारांना बरोबर घेऊन केवळ वयाच्या 16व्या वर्षी स्वतःचं राज्य स्थापन करायचं अशा प्रकारचा संकल्प केला. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, कृष्णा नाईक, हिरू महाले आणि संदीप कामुलकार. खात्याच्या अधिकाऱ्यांचेर आशिल्ल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचेर योग्य रितीन कारवाय करूंक नाशिल्ल्यान टीएमसीन मंगळारा पर्यटन खात्याचेर खर टिका केली. भ्रष्टाचाराचे आरोप आशिल्ल्या खात्याकडेनूच लोकांक कित्याक वचचे पडटात असो प्रश्न पक्षाचो प्रवक्तो ट्रॉजन डिमेलोन पर्यटन मंत्री खंवटेक विचारले. There was a serious charge by a prominent shack owner, who, according to my information, is also a member of the Shack Owners Office Bearer, Shack Owners Association, saying that officials of the tourism department are asking for bribes, and if it is not given, then they are arrested. This has become public. But the reaction of the tourism minister was that he is taking it seriously. He has directed the director to lodge FIR, and if necessary, even a judicial inquiry would be held. Now the question I am trying to make is, he has admitted a serious charge. Till yesterday evening, my information tells me no FIR has been lodged. And yesterday, I have also seen him giving some bite at Old Goa, saying that people who have been asked for money, they should come forward and tell. So whole thing is taking a different turn. From FIR, no FIR. If necessary, you are willing to have a judicial inquiry. And now he talks of people should come forward and inform him about the people. I mean, we are all officers. He has charged directly. You have said that you have directed the director to file FIR. Where is the FIR? And this cannot be settled by his director. There has to be connected to the tourism department. And therefore, a judicial inquiry. That judicial inquiry. ॲप हाडटले अशें राज्य सरकार सांगत असता, पूण बरेच ॲप अजून उजवाडपाचेच आसात. राज्यात एक टॅक्सी ॲप आसा, गोवा मायल्स. जाल्यार पर्यटन खात्यान आनीक एक ॲप दिवपाचे उतर दिल्ले, पूण हो दुसरो ॲप फकत वादांत सांपडला अशें टीएमसीन सांगलें. आयकात. Now, one side you are telling the taxi fellows, come under the app. One app is already functioning, mobile, Goa Miles. Transport Minister is come on record to say that he is not prepared to accept the next step. Other side, the Tourism Minister is asking people to join that app. How do you expect them to join that app when they are not certain whether that app will function or not? And then in that app there is a scheme. अमुक पैसे कट करतले तर तिंका रिटायर जातलो मेवतले ते कोण दितलो वाचतलो तो त्यांना ते जबाबदार कोण by whom it has been approved all this who can guarantee all this money that will be cut and from all of that when you are going to get these taxi people under the app why did you force them to put a meter how does the meter function now राज्यातल्यान खास करून उत्तर दर्यादेगेवेल्या बेकायदेशीर टावटांचो नाश करपाची गरज पर्यटन मंत्र्यान परत परत उक्तायल्या, पूण टीएमसी म्हणटा मंत्री फकत कलंगूट मतदारसंघातल्या टावटाक लक्ष करता आनी हेर खंयच्याच मतदारसंघाचेर न्हय. आयकात तांचे म्हणणे. Yesterday he spoke of that he wants to clear up the touts. Now he has changed. Before he used to say illegal touts.
Now you say touts. Illegal is over. Now there are touts officially appointed. My question to him is this. Are touts only in Karamat? Nowhere in the coastal area touts are there? No tout is caught in other coastal areas? In my opinion, the reason is simple. Those coastal MLAs has been settled by you. तुमचे टावर झाला अमके येऊन गए. But in Karamat, what is happening? Pablo Escobar and the political thug are fighting for everything. Therefore, only in Karamat. But Pablo Escobar and Robert Chakra, तो सोबत सोडून आहे उरलेले बिबटे कोस्टल एरियाचे रामदार आम्ही जाणार ते उगी आहात तिच्या गावांनी टाऊट ना अचानक मारतात let any coastal MLA tell me this. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, सुभाशिष गोवेकार आणि शिवानी सांगेलकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. अरबी दर्यांत कमी दाबाचो पट्टो तयार जाल्ल्यान फुडल्या 24 वरांत ताचें रुपांतर बिपार जॉय चक्रीवादळांत जावपाची शक्यताय आसा, जाका लागून गोंया सयत कोकण दर्यादेग वाठारांत पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. पळयात. चक्रीवादळाक लागून पावस पडपाचो आसलो तरी राज्यात हवामानाची व्हडलीशी शिटकावणी ना. हलको पावस सोडलो जाल्यार कमी दाबाच्या पाट्याचो गोंयचेर व्हडलोसो परिणाम जावचो ना. पूण 9 आनी 10 तारखेक गडगड, जोगला आनी नेटाचे वारे घोळपाचे आशिल्ल्यान हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला. हवामानाक लागून दर्या खवदळटलो आनी 100 किलोमिटराच्या वेगान वारे घोळटले. बोट धन्यांनी 10 तारखे मेरेन दर्यांत वचचे न्हय अशी हवामान विभागान शिटकावणी दिल्या. अरबी दर्यांत कमी दाबाचो पट्टो. फुडल्या 24 वरांक बिपार जॉय चक्रीवादळ. फुडल्या दिसांनी चक्रीवादळ उत्तरेकडेन वचपाची शक्यताय. चक्रीवादळाक लागून पडू येता गोंयांत पावस. 10 तारखे मेरेन दर्यांत वचचे न्हय असो नुस्तेकारांक सल्लो. बुधवारा हवामान गरम आनी दमट उरतले. हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण चडावत तापमान 36 डिग्री उरतले. पूण मंगळारचे तापमान पळयल्यार ह्युमिडिटी वाडून तापमान 40 डिग्री जावं येता. उणे तापमान 28 डिग्री उरतले. गरमी भरपूर वाडपाचो अदमास आशिल्ल्यान लोकांक फावो ती जतनाय घेवपाची शिटकावणी दिल्या. बुधवारचे तापमान गरम आनी दमट. 7 तारखेक मळबात कुपा. बुधवारचे चडावत आनी उणे तापमान 36 ते 28 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365 च्या आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.